नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिता कुंकळकार. हेच्या लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळयात आयच्यो हेडलायन्स. लोकसभा वेंचणुके खातीर गोंयच्यान 16 उमेदवार मैदानात. उत्तरेंतल्यान 8 जाल्यार दक्षिणेंतल्यान 8 उमेदवार. भारतीय संविधाना आड उलोवपी काँग्रेसीचो दक्षिण गोंयचो उमेदवार कॅप्टन विर्यातोन गोंयकारांची आनी सुटके झुजाऱ्यांची मागची माफी. विर्यातोची मानसिकताच चुकीची. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचे म्हणणे. नूतनीकरण केल्ले कला अकादमीक गळटी फॉल सिलींग कोसळ्ळें. कामाच्या दर्ज्याचेर उप्रासला प्रश्न. खासदार निधींतल्यान उत्तर गोंयची केली उदरगत. आयुष हॉस्पिटलान 338 जाणांक दिल्यो नोकऱ्यो. रस्ते शाळांचे केले नूतनीकरण. श्रीपाद भाऊन कामाचो रिपोर्ट कार्ड दवरलो गोंयकारां मुखार. शिवोले ओशेल वाठारांतलो उदकाचो झरो दुशीत जावपाच्या मार्गार. थळाव्यांनी उक्तायली तिडक आनी प्रकल्पाक केलो विरोध. पुराय गोंयांत भक्तिभावान मनयली हनुमान जयंती. पाळणे आनी हेर विधी सयत केली मारुतीची पुजा. आता पळयात खबरो विस्तारांत. लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर गोंयांत 16 उमेदवार हे फावट रिंगणात देंवल्यात. हातूंत उत्तर गोंया सावन 8 उमेदवार जाल्यार दक्षिण गोंया सावन 8 उमेदवारांचो आस्पाव आसा. 22 एप्रील हो उमेदवारी अर्ज फाटीं घेवपाचो निमणो दीस आशिल्लो. इतले मजगतीं 2019 ह्या वर्सा लोकसभा वेंचणुके खातीर 12 जाण वेंचणुकेक उबे राविल्ले. अंदू हो आंकडो 16चेर पावला. 7 मेक लोकसभा वेंचणूक. गोंयच्या 2 खासदार पदां खातीर अंदू 16 उमेदवार. भाजप, काँग्रेस, आरजीपी सयत अपक्ष उमेदवारांची हाजेरी. उत्तर गोंयांतल्यान 8 जाल्यार दक्षिण गोंयांतल्यान 8 उमेदवार ह्या फावट गोंया सावन लोकसभा वेंचणुकेच्या रिंगणात देंवल्यात. 22 एप्रील हो अर्ज फाटीं घेवपाचो निमणो दीस आशिल्लो. मात कोणेच अर्ज फाटीं घेवंक नाशिल्ल्यान आतां गोंयच्या 2 खासदार पदां खातीर 16 उमेदवार वेंचणूक लडयतात. लोकसभा वेंचणुकेची तारीख ती म्हळ्यार 7 मे ही जशी लागीं पावता तसोच लोकसभा वेंचणुकेचें वातावरण तापत आसा. काल म्हटल्यार 22 एप्रील ह्या दिसा उमेदवारी अर्ज जेंच्यांनी भरला ती फाटसून घेवपाची तारीख आसली. पूण काल कोणेनूच उमेदवारी अर्ज फाटसून ना घेतल्या कारणान सगळे उमेदवारी अर्ज जे आसा ते ग्राह्य धरले गेलेले आसा. ह्या फावट लोकसभा वेंचणुकेक पुराय गोंयांतून 16 कंटेस्टंट म्हणजे 16 उमेदवार ह्या वेंचणुकेक उबे रावलेले आसा. तितून नॉर्थ गोव्यान म्हणजे उत्तर गोव्यान 8 आनी दक्षिण गोव्यान 8 अशें मेळोन 16 उमेदवार लोकसभा वेंचणुकेच्या रिंगणान आसा. त्या लोकसभा वेंचणुकेन ह्या लोकसभा उमेदवारांचे चिन्ह नांवां आनी चिन्हां हांव तुमकां सांगता. उत्तर गोंयांतसून श्रीपाद नायक रावलेले आसा भाजपा कडसून. तेचें चिन्ह जावन आसा कमळ. काँग्रेसी कडसून डॉक्टर एडवोकेट रमाकांत खलप तेचें चिन्ह जावन हात. तुकाराम परब म्हटल्यार मनोज परब आरजीचे त्यांचे चिन्ह जावन आसा फुटबॉल जे सगळ्यांक खबर आसा. मिलन वांयगणकर हे बहुजन समाज पार्टी तर्फे उबे रावलेले आसा आनी तेचें चिन्ह जे आसा ते हत्ती आसा. सखाराम नायक हांचे चिन्ह जे आसा ते किटली आसा जे अपक्ष आसात. थॉमस फर्नांडीस हे एक उमेदवार आसा उत्तर गोंयांतसून जेंचे चिन्ह जावन आसा ताट भरिल्ले म्हणजे जेवणान भरिल्ले ताट हे चिन्ह जावन आसा. एडवोकेट विशाल नायक हेणी सुद्दां फॉर्म भरला उत्तर गोंयांतसून. तेंचे चिन्ह जावन आसा गॅस सिलिंडर. आनी शकील शेख हेंचे चिन्ह जावन आसा हेल्मेट. तर ही 8 नांवां जी आसात ती उत्तर गोंयांतसून आसा. पूण हेतून पळोवंक मेळटा की उत्तर गोंयांतसून सद्या जी वेंचणूक जातली त्या वेंचणुकेन भाजपचे श्रीपाद नायक, काँग्रेसचे एडवोकेट रमाकांत खलप आनी आरजीचे मनोज परब म्हटल्यार तुकाराम परब यांच्या मदीं ही तिरंगी लढत जावंक शकता असो अदमास सद्या बांदलो वयता आनी अशें वातावरण सद्या उत्तर गोंयांत आसा. दक्षिण गोंयांत जे उमेदवार आसात त्यांचे नांवां आनी चिन्हां हांव तुमकां सांगता. दक्षिण गोंयांतसून भाजपा कडसून रावलेले आसा पल्लवी धेंपे जेंचे चिन्ह जावन आसा कमळ. काँग्रेसी कडसून म्हणजेच इंडिया अलायन्सा कडसून रावलेले आसा ते म्हटल्यार विर्यातो फर्नांडीस जेंचे चिन्ह आसा हात.
RG कडसून रुबर्ट परेरा जेंचे चिन्ह जावन आसा फुटबॉल. बहुजन समाज पार्टी कडसून डॉक्टर श्वेता गांवकर तेचे चिन्ह जावन आसा हत्ती. हरिश्चंद्र नायक यांच्यानी सुद्धा फॉर्म भरलो ज्यांचे चिन्ह जावन आसा फुटबॉल खेळपी प्लेयर जो चिन्ह आसा ते त्यांचे चिन्ह जावन आसा. आलेक्सी फर्नांडीस हे साऊथ गोंयांसून रावला त्यांचे चिन्ह जावन आसा फणस म्हणजे जॅकफ्रूट. डॉक्टर कालिदास वांयगणकर यांचे चिन्ह जावन आसा बोट. आणि दीप कुमार मापारी हे उमेदवारी उबे रावला ज्यांचे चिन्ह जावन आसा CCTV कॅमेरा. हे 8 उमेदवार दक्षिण गोंयांसून रावला. जसे उत्तर गोंयान आमी तिरंगी लढत पळयतात तशी हांगा सुद्दां दक्षिण गोंयान तिरंगी लढत जावं शकता. ती म्हटल्यार भाजपची पल्लवी धेंपे, इंडिया अलायन्साचे उमेदवार कॅप्टन विरियातो फर्नांडीस आणि RGचे जे रुबर्ट परेरा आसा यांच्या मदीं तिरंगी लढत आमकां पळोवंक मेळटली असो अदमास आसा, असो सद्या वारें आसा. तर उत्तर गोंयांसून 8 आनी दक्षिण गोंयांसून 8 अशे एकूण 16 उमेदवार आमकां ह्या वर्सा लोकसभा वेंचणुकेक पळोवंक मेळटले. लोकसभा वेंचणुकेची अश्यो अपडेटी आमी परत परत तुमच्या मुखार घेवन येत रावतले. पळयत रावत गोमंतक TV. हांव विनायक सामंत, पणजेसून. गोंय मुक्त जाले उपरांत भारताचें संविधान गोंयकारांचेर थापलां अशें विधान कॅप्टन विरियातो फर्नांडीस हांणी एका प्रचाराच्या सभे वेळार केल्लें. ताच्या ह्या विधानाचो तशेंच कॅप्टन विरियातो फर्नांडीस हांचो लेगीत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी निशेध केला. ज्या मनशाक भारतीय नागरिकत्वाचो अभिमान दिसना ताची मानसिकता खंयच्या दिकेन वळत तें स्पश्ट जाता. भारतीय घटने आड केले ह्या विधाना खातीर विरियातोन गोंयकारांची तशेंच सुटके झुजाऱ्यांची जाहीर माफी मागची अशें मुख्यमंत्र्यान म्हणलां. साऊथ गोंयचो उमेदवार कॅप्टन विरियातो ताका कदाचित इतिहास गोंयचो खूब कमी खबर आहा. कारण 14 वर्सां पयलीं हो गोंय हें उसरा स्वतंत्र जालें. ताका उसरा स्वतंत्र दिवपाक स्वता काँग्रेस जबाबदार आसा. 1947 भारत देश स्वतंत्र जाल्या उपरांत पुराय देशांतले सगळे विभाग जे आसले सगळे स्वतंत्र जाले. काही एक्सेप्ट म्हणजे इश्यू डिस्प्यूट उरल्या कारणान. पण गोंयाक मुक्त जावपा खातीर चक्क 1961 उजवाडचें पडलें आनी 14 वर्सां उशीर लागलो. जो स्टेटमेंट करता की गोंयचेर कॉन्स्टिट्यूशन लादलें म्हणजे हाका कितें म्हणपाचें म्हाका कळना. म्हणजे हाका खंयचें कॉन्स्टिट्यूशन हांगासर फॉलो करपाक जाय आसलें तें कळना. हातूंतल्यान तेजी मानसिकता कितें आसा पळय ही समजता. गोंयकारांनी म्हाका दिसता हो स्टेटमेंटा कडेन पळयता आसतना सिरियसली पळोवपाची गरज आसा. ताणें त्या स्टेटमेंटांत सांगलें की आपूण राहुल गांधी कडेन गेल्लो, आपल्याक ड्युअल सिटीजनशीप वेगवेगळ्यो गजाली उलयलो. म्हणजे खंयच्या वाटेन वता हें म्हाका कळना. आनी वयल्यान आरोप करतात की आमी कॉन्स्टिट्यूशन बदलपाचो प्रयत्न करतात. मुळात हाची बेजूच जी आसा पळय न्हू ही बेज हाका भारताचें कॉन्स्टिट्यूशन मान्य नाशिल्लें हें हेज्या स्टेटमेंटा वयल्यान क्लियर जाता. हांव तेज्या स्टेटमेंटाचोय निशेध करता, ताजोय निशेध करता. म्हाका दिसता गोंयांतल्या लोकांक भारतीय नागरिकत्व मेळपा खातीर जेन्ना आमी इंडिपेंडंट जाले तेन्ना लोकांनी जो उत्साह मनयलो, जल्लोश मनयलो की हय आमी भारत देशांत सामील जाले, आमी ह्या स्वतंत्र भारताचे नागरीक जाले, हें सांगपाक लोकांकूय प्रावड फील जालें. बट आयज 60 वर्सां उपरांत सुद्दां असल्या मानसिकतेचो विचार करप हें चुकीचें आसा. आनी त्या खातीर गोंयकारांनी म्हाका दिसता तेजी जागा ताका दाखोवची पडटली. आनी गोंयकार हे हुशार आसात आनी साऊथ गोंयांतले विशेश करून लोक इंटलॅक्च्युअल लोक ह्या स्टेटमेंटा कडेन पळयतना सिरियसली पळयतले. आनी हांव तर म्हणटा की तेणी ह्या स्टेटमेंटा खातीर गोंयकारांची माफी मागची पडटली, फ्रिडम फायटरांची माफी मागची पडटली ज्यांच्यानी हो भारत गोंय मुक्त करता आसतना आपल्या प्राणाची आहुती दिली. आनी देशभरांतल्यान कितलेशेच 15 ऑगस्ट 1955 परत एकदा याद कर. पत्रा देवी वयले ते स्मारकाच्या कडेन शहीद जाल्ल्या त्या स्वतंत्र सेनानी याद कर. हे हेंचे म्हणपाकच तेंच्यांनी शहीद आपले शहीद जे जाल्ले पळय न्ही आमकां गोंय हें विलीन करपा खातीर जाल्लें. ह्या सारकेल्या लोकांचे हे स्टेटमेंट आयकपा खातीर न्ही. कोट्यांनी रुपया मोडून नूतनीकरण केल्ले कला अकादमीक परतून गळटी लागल्या. गळटेक लागून फॉल सिलिंगूय कोसळ्ळां. ताका लागून कला अकादमीच्या कामाच्या दर्ज्याचेर परतून एक फावट प्रश्नचिन्ह निर्माण जाला. कोट्यांनी रुपया मोडून कला अकादमीचे नूतनीकरण केल्ले. नूतनीकरण केल्ली कला अकादमी उक्ती करून 6 महिने लेगीत जावंक ना आनी एक प्रकार घडत आसा. सोमार सकाळी कला अकादमीच्या पयल्या माळ्यावेल्या फॉल सिलिंगाचो कांय भाग कोसळ्ळो. हे फॉल सिलिंग कशें कोसळ्ळे ते कळपाक मार्ग ना.
पूण सकयल उदक दिश्टी पडटा देखून उदक झिरपूनच हे फॉल सिलींग कोसळ्ळे आसूये असो अदमास आसा पूण हे उदक एसीचे काय पावसाचे ते कळपाक मार्ग ना पूण कितेंय जावं कला अकादमीक लागिल्ले गिराण काय सुटना कोट्यांनी रुपया मोडून नूतनीकरण केल्ले कला अकादमीचे बाबतीत फाटोफाट असे प्रकार घडत आशिल्ल्यान लोकांनी कला अकादमीच्या नूतनीकरणाच्या कामाच्या दर्जाचेर प्रस्न उपरासला. कला अकादमी जी हालीं कोट्यांनी रुपया रिनोवेट करून कोट्यांनी रुपया मोडून जी रिनोवेट केल्ली त्या कला अकादमीचे रिनोवेट केल्ल्या कला अकादमीचे एक एक कारनामे जे हांगा घडटात ते आमी पळयतात. आतां नवो कारनामो जो जाला तो हांव तुमकां हांव दाखयता कितें जालां तें. ना आतां हे हांगासर पळया हो सेक्युरिटी गार्ड हांगासर आसा तो आमकां भितर वचपाक दिना. हांगाच्यान आमी तुमकां हांगासर दाखोवंक शकता की फॉल्स सिलींग जे आहा ह्या रिनोवेटेड कला अकादमीचे ते हांगासर पडला आनी कितें जालां एग्जॅक्ट कितें जालां तें पळोवपा खातीर आमी जर वचत जाल्यार हांगासर आतां आमी पळोवपाक शकता की हे सेक्युरिटी गार्ड हांगासर तेंच्यांनी नेमियार केल्या आनी ते आमकां भितर कितें जाता एग्जॅक्ट ते आमकां पळोवपाक दिना, फोटो मारपाक दिना, व्हिडिओ काडपाक दिना. हें अशें कित्याक करतात हो एक व्हडलो प्रश्न. कोणा खातीर आनी कोणा कडल्यान दडोवपा खातीर तुमी हें करता. जानेरान पायपाचे वाल सुटून कला अकादमीच्या मास्टर दीनानाथ मंगेशकार सभाघरांत उदकाची गळटी जाल्ली. त्या वेळार मंत्री गोविंद गावडेन सांगिल्ले कला अकादमीत उजो पालोवपाच्या यंत्रणेचे टेस्टिंग चालू आशिल्ले आनी टेस्टिंगे वेळार वाल सुटून उदकाची गळटी जाल्ली खंय. हे फॉल्स सिलींग जे आहा ते पडलेले आहा आनी कोट्यांनी रुपया मोडून कला अकादमीचे रिनोवेशन केल्ले. आतां हे रिनोवेशन ह्या असल्याच दर्जाचे आसा काय कितें हें खबर ना. फाटले फावट एकदां कला अकादमी जे मास्टर दीनानाथ मंगेशकर जो सभागृह आहा थंय उदक जें आहा तें सगळें वज्र कसो पडिल्लो तेन्ना आमी जेन्ना मंत्री गोविंद गावडे हांकां विचारलेले तेन्ना तेणी सांगलेलें की ते थोडे रिपेरिंगाचें अशें काम आशिल्लें तेका लागून ते टेस्टिंग चालू आसलें तेन्ना अशें जालें म्हणून. पूण आतां हें जें सिलींग पडलां ते कित्या खातीर पडलां काय किंवा हेका जबाबदार कोण आनी सगळ्यांत म्हत्वाची गजाल म्हणजे आमकां भितर वचून ते कित्याक तुमी दाखोवपाक दिना, हांगासर कित्याक आडयतात तें सुद्दां व्हडलो प्रश्न आसा. आनी हेका लागून परत एक फावट कला अकादमीची जी कोट्यांनी रुपया मोडून रिनोवेशन जें केल्लें तेचेर परतून एक फावट प्रश्न चिन्ह जें आहा तें उबें जाल्लें आहा. बट कोण सिनियर आहा ते आमी तेंच्या वांगडा उलोवपाचो प्रयत्न करतले आनी भितर जें कितें चल्लां तें तुमचे कडेन दाखोवपाचो आमी प्रयत्न केलो. तुमी पळयत रावात. म्हाज्या वांगडा विनायक सामंत आनी हांव विश्वनाथ नेमे, पणजी. पावस येवकूच ना मात एका दिसाच्या आडवेळ्या पावसाक लागून कला अकादमीचो फॉल सिलींग कोसळून जमनीर. कला अकादमीच्या कामाचो दर्जो कितल्या बाबत पावण्याचो आसा ताचें उदाहरण हे बांदकाम दिता. कला अकादमीच्या ह्या बाबत कामाच्या दर्ज्या विरोधकांनी सरकाराक बरोच उजरायला. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आनी कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे ह्या बाबत कामाचें कारण कितें ताचें स्पश्टीकरण दिवचें अशी मागणी विरोधकांनी केल्या. कला अकादमीचे फॉल्स सिलींग कोसळ्ळे उपरांत परतून एकदा कला अकादमीच्या कामाविशीं प्रश्नचिन्ह उबो जाला. कमिशन चड आनी कामांक पयसो उणो जाल्ल्यान कला अकादमीचे बाबत दर्जाचें काम जालां अशें विरोधकांचें म्हणणें. शहाजहानाचो ताजमहल आजुनूय शाबूत मात गोंयच्या कला अकादमीचें कितें असो प्रश्न विरोधी पक्षांतल्या फुडाऱ्यांनी कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हांकां केला. जाल्यार कांय दिसांनी कला अकादमी मांडवी न्हंयत व्हांवून वचत म्हणून भंय असोय तोमणो विरोधकांनी केला. आतां तरी चार्ल्स कुरैया कोण तो कळ्ळो काय असो तोमणो विरोधकांनी मंत्री गोविंद गावडे हांकां मारला. कला अकॅडमीचेर जो पावस एकूच पडलो, एकूच दडक जी आयली, 2 वरां पावस पडलो, तातूंत सिलींग कॉलॅप्स जालें. म्हाका इतलोच प्रश्न विचारूंक जाय आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर जो आसा गोविंद गावडे, जो स्वताक शहाजहान समजतालो, ताका लक्षांत आसपाक जाय की शहाजहानान जो ताज महल बांदलेलो तो 500 वर्सां जालीं थंय अजून उबो आसा. 490 वर्सां सुमार जालीं. 1632 बांदलेलो. कितलेशेच पावस, कितलेशीच वादळां पयल्यान तसोच उबो आसा. जगभरचे लोक तो पळोवपाक येतात. हो गोविंद गावडे स्वताक जो शहाजहाना कडेन कंपेर करतालो, तो शहाजहान कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान कमिशन घेनासलो. हें जें कितें जालां तें गोंयचो जो आमचो शहाजहान मंत्री आसा तें कमिशन घेवन इतले शहाजहानान खंय ताज महल बांदलेले तांचे हात घातलेले आनी तांणी कॉन्ट्रॅक्टराची बॉल्सां घातल्या आनी इतलें तांचे कडल्यान घेतलां की तें काम सब स्टँडर्ड जालां. फाटल्या पावसान आमी पळयल्लें की ताज महल जो गोंयचो आहा ताजो कुडको कोसळ्ळेलो कला अकॅडमीचो, तो परत रिपेर केलो. 2 वरांच्या पावसान परत ताजें सिलींग कोसळ्ळें. जर 15-20 दीस जर प्री मन्सून शावर येत जाल्यार म्हाका दिसता गोंयचो ताज महल जी कला अकॅडमी आसा ती व्हांवून मांडवी नासतली आनी फ्लोटींग ताज महल म्हणून गोंयचो
एट वंडर ऑफ द वर्ल्ड जावन आसा. त्या खातीर शहाजाना कडेन रिक्वेस्ट आसा, मातशे थोडे घेतल्या ते परते तांकां दी कॉन्ट्रॅक्टरांक आनी क्वॉलिटी काम करपाक लाय, रिपेर करपाक लाय, कित्याक गोंयची दशा काडटा तुमी हातून. हू इज चार्ल्स कोरिया म्हणले पळय ताजें आज उत्तर हे 3दा कॉलॅप्स जावन कळून येता. जे रिनोवेशन जाले, जे रिनोवेशनाचे 75,000 कोटी 75 करोड जर पावले, ताजे वर्स सुद्दां जायना आनी फॉल सिलिंगाक कॉलॅप्स जावपाक लागला. 2 वर्सां जावना अजून. सो डिफेक्ट लायबिलिटी पिरियड खंय गेलो. सो एक स्पश्ट आसा आमच्या हातून, आनी एक सरकाराक आमी आतां सजेशन दिवपाक सोदतात की ते कला म्हणजे एंट्री आहा पळय गेट, तो बरो एक कावंटर करचो. कावंटर कन्स्ट्रक्शन सायटार जेन्ना आमी वतात, मॅन एट वर्क म्हणून बोर्ड आसता आनी भितर सरतना एक बरो एक कॅबिन आसता आनी ते बरी हळडुवी नाल्यार धवी हेल्मेटां आसता खंयच्याय कन्स्ट्रक्शन सायटीर काम करूंक. सो जितले लोक कला अकॅडमीन वतले, सरकारान 1000 भर हेल्मेटांची तरतूद थंय करची एट द गेट. कारण केन्ना खंयचे खंय पडत नेम ना. केन्ना बाथरुमांतले फॉल सिलिंगां पडटा, केन्ना ऑडिटोरियमांतले फॉल सिलिंगां पडटा, खंय पायप तुटटा. आनी ही कामाची किंमत 75 कोटी रुपया. वयर सावन कितें सकला कोण आर्टिस्टाचेर पडत जाल्यार नाजाल्यार भुरग्याचेर पडत जाल्यार who is going to take that accountability? And this is a question that we need to ask. Mr. Govind Gowdy, you have only given us fake promises. You have to be targeted now because you have promised the people. And if this false ceiling has fallen down with one rain, मनसुनान कितें जातलें तें हांव नकप आनी कितें परिस्थिती जातली. सो लोकां खातीर मागता, जेन्ना तुमी क्लासीसाक वता मातशें हेल्मेट घालून तुमी वचात. आतां हेल्मेट रोडाचेरूच न्हू, पूण जें कन्स्ट्रक्शन आनी रेनोवेशन जालां कला अकॅडमीचें नाजाल्यार BJPचें whatever work they have done, please helmet gala because your life is at risk and safety is not assured by the BJP government. तुम्ही पळयलां आसतलें गोंयभरांत जी कामां चल्ल्यात सद्याक ती सबस्टँडर्ड वर्क आसा आनी कला अकॅडमी जेचेर खुबसो बोवाळ जालो, खुबशी डिबेट जाली आनी एवरी टायम जेन्ना डिफेन्स करपाक वयतालो तेन्ना गोंयचो मुखेलमंत्री सदांच डिफेन्स करतालो की जी आमची कामां आसा ती सगळी बरी आसा म्हणून सुरसुरीत वयता म्हणटालो. आयज ती सुरसुरी कशी जाल्ली आसा ती तुमी पळयलें आसतलें, कशें सुरसुरीत देंवता, कशें पडटा. तेजे पयलीं जी सिलींग आसा तें पडटा, हेजे पयलू आनी एकदां जाल्लें तेन्ना जावना म्हणून दाखयलें, आतां परत आनी एकदां पडलें. म्हटल्यार हेजेर कोण येता, हें करप्ट सरकार जाल्लो आसा आनी करप्शनाचो म्हणजे सबस्टँडर्ड वर्क. म्हटल्यार तुम्ही स्मार्ट सिटी धरा, जावं कला अकॅडमी धरा, जावं आनी खंयचोय प्रोजेक्ट, ब्रिजाचे प्रोजेक्ट धरा. तुम्ही पळयता आसतलो अटल सेतू जावं जुवारी ब्रिज, तो प्रत्येक ब्रिजान जे सबस्टँडर्ड वर्क आसा हो सरकार एक्सपोज जाल्लो आसा आनी हितून कसलो करप्शन आसा हो सिद्ध जाता. कारण करप्शन नासलो जाल्यार जो कॉन्ट्रॅक्टर आसा ते पासून बरें काम करपाक शकतले आसले, पण आयज हांगा प्रत्येक कडेन प्रत्येक गोश्टीन हो BJP सरकार करप्शनान इनवॉल्व आसा. आनी खरें म्हटल्यार हेची जबाबदारी जो आसा आयज मुखेलमंत्री जो PWD मिनिस्टर आसा, CMान जबाबदारी घेवपाक जाय की खरेंच तो सबस्टँडर्ड वर्क आसा आनी तेजेर एक्शन घेवपाक जाय. कोण आसा रे आनी कोण इनवॉल्व हितून आसा, जे कोणान कन्सल्टन्सी केल्ली, कोणान कॉन्ट्रॅक्टर आसा जावं कोण आनीक कोण इनवॉल्व आसा, हेंचेर एक्शन घेवपाक जाय आनी तांकां सस्पेंड करपाक जाय. कला अकादमीत वता जाल्यार जीव मुठीन धरून वचची पाळी भाजपाच्या सरकारान हाडला. कला अकादमी कितली सेफ, कलाकार आनी थंय वचपी लोकांच्या सुरक्षतायेचें कितें अशी जाप सरकारान दिवचीच अशी मागणी विरोधकांनी केला. पणजेच्यान विनायक सामंता सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. 2014 ते 2024 या 10 वर्साच्या काळात केल्या कामाचो नियाळ उत्तर गोंयचे भाजपाचे उमेदवार श्रीपाद नायक हांणी गोंयकारां मुखार दवरला. या काळात खंयची कामां कितल्या खर्चात खासदार निधीतल्या माध्यमांतल्यान केल्यात ताची म्हायती तांणी दिल्या. या वेळार आयुष हॉस्पिटलांतली नोकर भरती तशेंच वेगवेगळ्या प्रकल्पाच्या कामाचो खर्चाची म्हायती तांणी सांगली. कामाचो नियाळ दिवपी पुस्तकाचें उक्तावण प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हांणी केलें. आयुष हॉस्पिटलात 80% नोकऱ्यो खंय गोंयकारां खातीर राखीव. आयुष हॉस्पिटलात सध्या MTS, मेडिकल ऑफिसर, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, हाऊसकीपिंग, सेक्युरिटी तशेंच हेर साबार अश्यो 338 जाणांक नोकऱ्यो दिल्यात. हातून पात्रताय प्रमाण 237 गोंयकार आसात जाल्यार 237तले 153 पेडणेकार अशी माहिती श्रीपाद नायक हांणी दिल्या. श्रीपाद, तुम्ही कामांचे रिपोर्ट कार्ड दवरले पूण विरोधक म्हणतात की भाऊ रोजगार कितलो दिलो केंद्रीय हेतून आसूं किंवा राज्या भितर, त्याची आकडेवारी बी तुम्ही दिसले. आकडेवारी तुमकां आकडे सकट म्हणटकीर पण रोजगार उपलब्ध करप हे आमचे सगळ्यांचे काम. राज्य सरकारच्या माध्यमातून ते सगळे दिवप, जी जी आमची इन्स्टिट्यूशन त्याच्या संदर्भात एक हाडू शकता.
एक जर एकच आम्ही उदाहरण दिता पण नंतर जॉब आम्ही घेणं आपापल्या पुरतीनुसार त्यांना जॉब मिळता पण जॉब उपलब्ध करत हे आमचे सरकारचे आमचे काम ते आम्ही केला जे एक स्पेसिफिकली ऑन इन्स्टिट्यूट ऑफ आयुर्वेदा हाजे जे आम्ही इन्स्टिट्यूट उभे केले आतापर्यंत साधारण फुल फ्लेज जाऊ ना जवळजवळ 150 बेडाचे हॉस्पिटल पुढे चालू जातले आमचे पोस्ट ग्रॅज्युएट कॉलेज सुरू जातले त्या वेळाचे आणि स्टाफ वाडटलो आणि एका सगळ्याक आमी 80% गोंयां खातीर रिजर्वेशन 80% जॉब जे आसा ते गोंयकारांक दिवचे अशें आमी एग्रीमेंटाक जावन दिल्लें आसा आतापर्यंत जे जॉब ते मेळ्ळा ते 338 जॉब थंय मेळ्ळा टोटल जॉब आयुष हॉस्पिटलांत तातूंतले 237 हे गोंयकारां खातीर जवळ 70% आसपास आसा आनी तातूंतल्यान खास पेडणे खातीर 153 पेडणेचे लोकांक 153 जॉब आसा हे रिपोर्ट आसा आणि साधारण जे काही एग्रीमेंट आहा ताका लागून हे आसा आणि येणाऱ्या काळात जेन्ना फुल फ्लेज तें जातलें तेन्ना 80 पेक्षा कदाचित जास्त मेळूंक शकतले हे एक उदाहरणार्थ सांगले पूण वेगवेगळ्या भागांत तशें आमचे केंद्र सरकार आयुष बेल्टच्या माध्यमातून जवळ 140 डॉक्टरांक कामाक लायले विविध प्रायमरी हेल्थ सेंटरांत आज ॲलोपॅथी बरोबर आयुर्वेद आणि होमिओपॅथी डॉक्टर ते लोकांक सेवा दितात आणि तरी तेचे हेल्थ ऑफिसर म्हणून काही काम करता हे आतापर्यंत रिकॉर्ड आसा आणि त्याबरोबर एअरपोर्टाक कितें लागलें एक गोंय सरकार सांगलें कारण एअरपोर्टाचेर ताजी एक गोंय सरकारची आसा तातूंत आमी इंटरफेर जायना परंतु तो हाडून जे जॉब जातले ते आमीच उत्पन्न केले न्ही जॉब उत्पन्न करपाचें काम जे आमी आमचें काम केलें हांगसरलें एडमिनिस्ट्रेशन इतलें कोणाक जॉब तें करतले हे शिवाय खासदार निधींतल्यान 91 कम्युनिटी हॉल 92 मसुंड भूंय तशेंच राज्यांतल्या साबार शाळांचे नूतनीकरण रस्त्याक लायटी घालप रस्ते पक्के करपाचें काम तशेंच हेर कामां केल्यात अशी माहिती श्रीपाद नायक हांणी दिली. ह्या जे 1200 प्रोजेक्ट जे आमी म्हणटात तातूंतल्यान जवळ जवळ मोठो कंपोनंट जो आसा तो एक गांवांतल्या कम्युनिटी हॉलाचो आसा आमी जवळ जवळ 91 कम्युनिटी हॉल गांवाच्या डिमांड येयलो पंचायतीच्या डिमांड येयलो तशेंच आज पासून 91 हॉल आमी बांदून दिले. दुसरो कंपोनंट जो आसा तो स्मशान भुमीचो जवळ जवळ 72 स्मशान भुमी तातूंतल्यान बांदल्यो आणि तिसरो कंपोनंट आमी एज्युकेशन इन्स्टिट्यूट जे आसा तांकां सर्वतोपरी मदत करपाचें काम केलें आनी मागीर तांकां क्लासरूम आसतले तांकां हॉल आसतलो त्याच बरोबर तांकां कंप्युटर लॅब आसतली लॅबोरेटरीज आसतली तांकां स्कूल बस आसतली अशे तरेचे किंवा तांकां वाचनालयान पुस्तक आसतली अशे तरेचे प्रोजेक्ट जे स्कुलांनी आमकां दिले आनी म्हाका सांगपाक खुशी भोगता की जवळ जवळ उत्तर गोंयच्या एकूय सगळ्या स्कुलांनी आमी हे पुरयले आणि त्याच बरोबर भुरग्यां खातीर सॅनिटरी पॅड आनी इतर ज्यो काही आवश्यक गोश्टी लागतात तेय दिल्यो. म्हाका दिसता उत्तर गोंयचे अशी एकूय स्कूल ना ज्या जगात की आमी खासदारीच्या माध्यमातून काही ना काही तांकां पावण्याचं रावलो आणि अशे प्रकल्प जाय नंतर मागीर जो जो डिमांड येयलो काही गांवांनी खेड्या गांवांनी स्ट्रीट लायट नाशिल्ल्यो त्यो स्ट्रीट लायट आमी सगळे घालून जवळ 25 लाख ते 30-40 लाखापर्यंत इस्टिमेटाचे आमी सगळे घालून दिल्यो. रोड्स केले ल्हानशे पूल बांदले साको बांदले थोडीशी गटराची जाग्यार खरोखर गटराची व्यवस्था शिल्लक केली. हँडिकॅप्टांक तांकां 3 व्हिलर आमी स्कूटर दिल्यो व्हीलचेअर दिल्यो जेची इक्विपमेंट लागतात ती दिली अशा ताचो बरो विनियोग ह्या फंडाचो आमी केलो. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. उदरगतीच्या नांवान शिवोले ओशेल वाठारांतलो नैसर्गिक झरो नश्ट करपाच्या मार्गार आसा असो आरोप थळाव्या लोकांनी सरकाराचेर केला. हे वाठारांत नवो प्रकल्प उबारपाचें काम सुरू आसा आनी ह्या प्रकल्पाक लागून झरो दूषित जावपाची शक्यताय आसा. ताका लागून थळाव्या लोकांनी ह्या प्रकल्पाचो पुराय विरोध केला. हांवूच अशें न्ही पूर्ण शिवोलकार शिवोलचे भायले सुद्दां लोक ह्या झरी कडेन येतात. ल्हान ल्हान भुरगे ह्या दिसांनी समर हितून हांगा न्हांवपाक येतात सगळें झरीचें उदक वापरता खावपाक वापरता पिवपाक वापरता आनी हें झरीचें उदक खंयच्यान येता हें कोणाकूच कळोंक शकना कारण हें कोणें सायंटिस्टान तयार करूंक ना किंवा कोणेंच मनशान तयार करूंक ना. हें दैवी देणगी आमकां ही आनी हे दोंगराच्या हेतूंतल्यान हो झरो आमकां पावता हे जमनींतल्यान आमकां हो झरो आमकां मेळटा आनी डायरेक्ट उदक पिवूंक शकता कारण हेजी हांवें टेस्ट सुद्दां केल्या. इट इज सो गूड कारण हांवें टेस्ट करून अल्कलान एसिडीक आहा काय पळयलें पण एसिडीक ना तें बरें उदक आसा पिवणा सारकें डायरेक्ट सुद्दां घेवन सुद्दां डायरेक्ट पिवूंक शकता कसलेंच तापयनासतना सुद्दां पिवूंक शकता अशें उदक हें झऱ्याचें उदक. पण दुर्दैवाची गोश्ट आज म्हाकाय लक्षान येयलें की डेली हांव हांगा येता सकाळी फुडें आज सकाळ फुडें लक्षान येयलें की म्हाज्या उजव्या सायडीन जी भरून सगळीं झाडां आसलीं माड आसले आंबे आसले ते माड नाच जाल्ले आसा. जवळ जवळ आतां एक शेतकार येयल्लो तेजी एक कितें तरी कंप्लेन आसा आनी फॉरेस्ट ऑफिसरूय हांगा पावलो आनी तें लक्षान येयलें की जवळ जवळ 14 माड कट केला आनी 15वो माड आतां कापपाच्या दिशेन आसा.
आनी ते माडाचे कोणाक दिसचें न्ही वयली हे सगळी शेतान म्हाज्या दाव्या सायडीन शेतान सगळी उडयल्ली आसा. आनी आतां भंय दिसता अशें कट केलें की थोडे कितें म्हणटा रे ती प्रायवेट प्रॉपर्टी जावं पण जेन्ना कट केली की भंय दिसता व्हडलो प्रोजेक्ट येतलो आनी मागीर तेजे तें सिवेज आसतलें आनी कितें आसतलें ते हितून क्रीक जातलें फाल्यां उदक पिवपाक आमकां सारकें मेळचें ना, दुशीत जावंक शकता किंवा डॅमेज जो आसा तो झरोय बंद पडोंक शकता. कारण अशी गोश्ट आजकाल घडल्या. बरो झरो 24 वरांचो येणारो उदक दिणारो झरो जो आसलो देवळाचो हो कोणें तरी एक व्हडलो प्रोजेक्ट हाडला आनी तो डीक करता करता तें उदकूच बंद जालें. अशें आमचेर येवचें न्ही. हें स्प्रींग जें आसा हे झर जें आसा सगळ्यांक मेळची त्या खातीर एक नागरीक म्हणून कर्तव्य म्हाजें की ह्या झर वांटोवपा खातीर आमी हांगा उबे रावंक जाय आनी सगळ्यांक आव्हान करता एकठांय जावया आनी व्हडलो जर प्रोजेक्ट हे झर डॅमेज जाता आसत तेजेर आमी वांटोवपाचो आमी प्रयत्न करूया. वाळपय पुलीस प्रशिक्षण केंद्रात 49 तुकडेंतल्या 75 पुलीस शिपायांचो दीक्षांत सुवाळो जालो. ह्या वेळार पुलीस महासंचालकान तांकां संबोधीत केले. देशाची सेवा करपाक तशेंच समाजान काम करतना जबाबदारीन काम करचें अशें आवाहन तांणी नव्या प्रशिक्षीत पुलीस शिपायांक केलें. It is my proud privilege to be present here and to observe the excellent passing out parade presented by the 79 recruits. For you, it is a red letter day in your life because this occasion rarely comes in the life of people, where when you enter into a government service, you enter in the presence of the national flag, which is the symbol of unity, integrity and the sovereignty of the country. Also present was the flag of Goa Police, which indicates that now from today onward you are a member of the police force and you have to abide by all the rules and regulations of a regimented force. That means from today onwards you have an identity. Today you have taken oath to serve the nation, serve your state and serve your society. लंच टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आमी भुरगेपणाच्यान हो पेपर पळयता. पेपर वाचप हो गोमंतक आनी गोमंतक म्हणटा कितेंय दुसरो सुद्दां पेपर जर जावत जाल्यार गोमंतक हाडले म्हणप. तरुण भारत समजा जावं जाल्यार गोमंतक हाडले म्हणप.